बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 51 वाक्य 6-7 Psalm 51 verses 6 and 7. सर्वेस्परा देवा, म्हज्या काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानवता. म्हज्या अंतस्करणान तुजी जाणवाय म्हाका शिकयताय. हिसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलों. दू तूं म्हाका आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो. मोगाच्यानो, सर्वेस्परा समकार परत येवचें भाग आमकां ताणें फावो केलां आनी प्रामाणीकपणाचें जिवीत देवाक मानवता म्हणलें तो आमकां आयच्या दिसा दाखोवन दिता. देखून हर एक रितीन आमच्या जिवितांत सौम्यान शिकोवचें, तें लिसांव घेवच्याक, ताचें आराधन करून आमची जिणी भावार्थांत दृढ करच्याक आमी सोम्या समकार आयल्या. तर व्हडा मोगान आनी मानान आमच्या सोम्याक आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A8 पेज 23. म्हज्या देवा तूं सर्व बरो, रसनार म्हजो धनी खरो. म्हज्या देवा तूं बरो, रसनार म्हजो धनी खरो. सगळ्या काळजान मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लागता. काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता. काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग मोसो केलोय, म्हाका रसलोय, म्हाका पोसलोय. हर एक म्हजो अपराध सोंसलोय. कोंडांतलो येदोळ राखलोय. मोगाक देवा तुज्या लागता. काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता. काळीज म्हजें तुका दिता. तुमची इजरती जावचे वेळी तुम्ही कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. त्यावेळी बापाचो प्रेरक आत्मोंसो तुमचे उदेशी उलयतलो. म्हणल्या उतरां मरिफात मोगळा जेजू तुज्या आपोस्तलांक मिसावांक धाडटना धैर्य तुवें दिलें. आज ती उतरांनी हाडून आमी तुजेशी आयल्या. तुवें आमकां येदोळ म्हणसर आमच्या जिवितांत दिलेल्या मिसावां पासून अर्गां दिता आसतना त्या मिसावांत बळ आनी सकत पाठोवन आमची जिणी सदांच भावार्थांत मुखारसून वरच्याक दिलेलो आदार उडासाक हाडटा आसतना तुवें केल्ल्या बरेपणा पासत मोगळा जेसू तुका आमी अर्गां दिता.
तुझी आम्ही स्तुती गाताव, तुझ्या नावाची महिमा वाखणताव. बापाच्या योजना प्रकार तुवें मोगळा जिसू संवसारी मिसावाक वेंग मारली. मनशा रूप घेवन संवसारी मिसाव करूंक तुका दिलोलो तो आदेश प्रामाणिकपणान पाळलोय. आणि त्या प्रामाणिकपणाक सरी जावन आमकांय त्याच प्रामाणिकपणान जियोवच्याक आपण दिलाय जेजू. मनशा आसकत कांयक वळख जावन आमी चुकतल्याव आनी आमच्या जिविताक लक्ती जाल्ले मिसांव करूंक आमकां कश्ट मारतले म्हणलें जाणासून जशें शिसांक तुवें त्या मिसावांत सर्पा बरी चतुर आनी पारव्या बरी सादेबळे जावच्याक उलो दिलोय. आनी आपोस्तलांचें जिवीत बळवंत करच्याक तुवें दिल्लें तें प्रेरण आमच्या जिविताच्या मिसावांत दिलेलें आसा आनी तें उडासाक हाडता सुमया. हर एक रितीन संवसारी अडचण्यांक वळख जायनासतना आमी तुजेर आमची दिश्ट कसोवच्याक तूं आपोवन दिताय. आनी त्या द्वारे आमच्या मिसावाचो इरादो कितें त्या इराद्या प्रकार हांवें कशें भवार्थांत तुजेशी येवन म्हजी जिणी जीय सय म्हणलें दाखोवन दिलाय. मोगळा जेजू, ह्या वर्त्या सांगातपणा पासत आनी सहकारा पासत तुका आमी अर्गां दिताव. तूं आमच्या जिविताचो सोडवणदार, आमकां पातकांतलो सोडोवचो मेस्सेया. देखून किर्तनकाराच्या उतरांनी आज म्हज्या जिविताक तुजो इरादो कितें तें समजून जिवीत भाग्यवंतपणाचें करच्याक तुवें दिल्ल्या आदाराक हांव तुका अर्गां दितां सुमया. मोगळा जेजू, तुज्या नांवान तुजेर पाती येवन आनी तुजो आदार निरंतर आसा म्हणलें खचित बरवशान जियेलेल्या आपोस्तलांक पेंतेकोस्ताच्या परबे उपरांत जिवीत तुजे खातीर, तुज्या नांवाचे परगटणे खातीर आनी सर्गींच्या राज्याची बरी खबर परगटच्या वावरांत विशेष करून धैर्य लाभलें. आनी त्याच बरवशान जिणी फुलोवन आयिल्ली आमी पवित्र पुस्तकान प्रत्येक रितीन धर्मदूताच्या त्या कृत्यांत वाचताव, नियाळताव आनी आमच्या जिविताक त्या द्वारे लाभचें प्रेरण जोड घेताव. मोगळा जेजू, त्या सांगातपणान तुजें नांव परगटच्या मिसावाच्या खतखतीत उर्बेन ते भरले आनी तुजे खातीर हर एक अखमान सोंसचे भाग निजायकी तृप्ती आनी दादोसकाय दिता आनी जिवीत बावार्थान दृढ करूंक कारण जाता म्हणलें तांणी मानून घेतलें आनी जिवितांत रुजू करून दाखयलें. मोगळा जेजू, असल्याच बेसावांनी तुवें म्हजें जिवीत बदलेलें आसा. असल्या साबार देण्यानी म्हजी जिणी बळवंत केल्ली आसा. ते सगळ्यो जिवितांत केल्ल्यो बरेपणाच्यो संगती आयच्या दिसा उडासाक हाडन म्हज्या जिवितांत तुवें दिल्ल्या सांगातपणा पासत तुका हांव अर्गां दितां सुमया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सुमयान ताच्या सांगातपणान ताच्या आदारान आमची जिणी बळवंत केल्या, कृपेवंत केल्या. तर ताजी स्तुती गावन ताजी स्तुती वाखाणून गावया आमी गीत अर्गां होगळाप तुका दिता. धन्या देवाक हांव हरसिता. दैवी गायना बुकांत गीत संको B58 पेज 66.
अर्गा होगळप तुका दिता धन्या देवाक अवहसिता कृत्यांचा भारती गौण वर्णिता त्रियक देवा तुझी स्तुती गायता अर्गा होगळप तुका दिता धन्या देवाक अवहसिता कृत्यांचा भारती गौण वर्णिता त्रियक देवा तुझी स्तुती गायता मोगळाची स्वामुखात तुवें तुझ्या मोगान रचलाय तो परिमित मोग आमच्या जिवितान पाठोवन आमकां तुझें बोड आनी सकत आमची जिणी भवडतान जियोवच्याक आदार दिताय निरंतरी तुजी कूड आनी रगत आमी सेवन बळवंत जावच्याक आमकां तुवें हर एक अवकाश दिल्याय तुझ्या अमोलीक रक्तान आमचे पातकाचे मेळेपण काड नडोवन आमी बळवंत जावच्याक तुवें आमकां अवकाश दिलाय सोबिया ह्या पासोत तुका हांव वर्गा दिता आमकां सर्वांक अधिक मोगान रचलाय क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां बसलाय देणी साबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नटयलाय अर्गा होगळप तुका दिता धन्या देवाक अवहसिता कृत्यांचा भारती गौण वर्णिता त्रियक देवा तुझी स्तुती गायता मोगळाची सो ह्या संवसारांत देवा बापान रचलेल्यो सर्व संगती आमच्या उपयोगाक तुवें दिल्याय आनी ह्या संगती मध्ये आमची जिणी सारता आसतना आमी खंयच्याय रितीनी संवसारान कश्टाना जावच्याक खरी एक रितीन संवसारी बोलवण्यांक वंदवण्यांक आमी जियोवन आनी त्या द्वारे आमची जिणी तुजे तावन पयस वरिना जावच्याक तूं आमकां आदार दिताय आजच्या वंजलांत सर्पा बरी चतुर जाया पारव्या बरी सादे बळे जाया म्हणल्या उतरां मारिफात आमच्या जिवितांत तुवें दिलेल्या मिसावांत आमी बळवंत जावच्याक तुजो आदार घेवन सदांच आमकां दिल्ले मिसांव यशस्वीच्या पंथाक पावोवच्याक तूं आमकां आदार दिताय त्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता सुमिया पियोंक उदक सेवंक वारें तुवें दिलाय दिसपडतो ग्रास सर्वांक फावो केलाय विघ्न अनवरांतले सदांच राखून वेलाय आमकां मोगान तुजेच करून घेतल्याय अर्गा होगळप तुका दिता धन्या देवाक अवहसिता कृत्यांचा भारती गौण वर्णिता त्रियक देवा तुझी स्तुती गायता अर्गा होगळप तुका दिता धन्या देवा अवहसिता कृत्यांचा भारती गौण वर्णिता त्रियक देवा तुझी स्तुती गायता त्रियक देवा तुझी स्तुती गायता त्रियक देवा तुझी स्तुती गायता कीर्तन 50 आणि एक वाक्य 10 ते 12 Psalm 51 verses 10 to 12 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका तुजे सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी उदार आत्मो म्हजे थंय थीर सांबाळ मोगळा जेजू कीर्तनगाराची ही उतरां आयच्या दिसा म्हाका तूं पाठयता आसतना त्या कीर्तनगाराच्या ह्या उतरांक सरी सावन म्हज्या जिविताचें समर्पण हांव करतां सोमिया म्हज्या काळजांत म्हाका पाठयलेल्या त्या दैविक तिम्या थंय हांवें निरंतर एकवटच्याक
आणि त्या एकवटान तुझे संगी तो दृढ बांद रस्त्याक म्हाका तूं तुज्या उतरान प्रेरीत कर सोम्या. तुझ्या आशीर्वादान बरोवन म्हजी जिणी जियेता आसतना हांव बळवंत जातलो आनी तुज्या मोगांत गुंडायेन रोंबोवन म्हजी जिणी जियोंक म्हाका साध्य जातलें सोम्या. तुझ्या संवसारी मिसवांत मोगळा जिसू तूं पंतावनां उदेतात, ताळण्यो येतात, जिवीत बापाच्या एकवटान तावन मेकळें करचे प्रयत्न सबार रितींनी चलतले आनी संवसारी जिविताची चाल बुलयतले म्हणलें जाणा आसलोय. देखून तुज्या एकसुऱ्या सुवातेर सर्गीच्या बापा संगी मागण्याद्वारे एकवटलेल्या त्या मेळांत ह्यो सगळ्यो संगती फड करच्याक तुवें बोड सोडलें सोम्या. त्या बापाच्या सांगातपणांत हांव केदींच तूं मेकळो जावंक नाय. बगार तेंच तुज्या जिविताची वर्ती आस्त आनी त्याच तुज्या जिविताची वर्ती ग्रेस्त काय आनी तेंच तुज्या मिसावाचें एकमात्र बोळ म्हणलें तुवें मानून घेतलें. असल्यो सबार संगती शिसांच्या जिवितांत ती उदेतल्यो. देखून तांणी जागृत रावच्याक आनी सर्व तांच्या संदिग्ध परिस्थितींनी तुजो सांगात भरपूर मापान आसा म्हणलें खात्री तुवें दिली आनी तांच्या काळजा मनांत धैर्य पाठयलें सोम्या. आज ह्या आधुनीक काळार हांव म्हजी जिणी बापान म्हाका दिल्ली तुज्या सांगातपणान मुखार समकोवची जिविता वाट नियाळटा सोम्या. आयच्या दिसा तुवें तुज्या शिसांक दिल्ले इशारे सबार पावटी हांवें वाचल्यात. इगर्जमातेच्या मणयाऱ्यांत हांव तुवें दिल्लीं सुचना आनी तिदवण घेतल्या, पूण सबार पावटी ती पाळूंक आनी जिणी परिवर्तन करून बावडतान विणलेली जिणी म्हजी करच्याक हांव चुकलां सोम्या. आयच्या दिसा तुज्या मोगान बरोवन बावडताक विंगून तुज्या संगतपणान आवरत जालेली खरी क्रिस्ती भावार्थी जिणी जियोंक हांव आशेतां सोम्या. तुजो मोग निरंतरी म्हज्या जिवितांत आसा. तुज्या मोगान म्हजी जिणी सदांच तूं बळवंत करताय. तुजो सांगात म्हज्या जिणयेक एक दिश्टावो आनी हर एक रितीन तुवें म्हज्या जिवितांत दिवचो सांगात म्हाका धैर्य दिता, बोळ दिता म्हणलें वळखून जियोंक हांव आशेतां सोम्या. आयच्या पयल्या वाचपांत होसिया प्रवादी मुखांत्र इस्रायल परजेक दिलेलीं उतरां आनी आपोवणें नियाळन म्हजी जिणी तुका समर्पितां सोम्या. होसिया प्रवादी मुखांत्र इस्रायल परजेक सर्वेस्परान म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगोंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा, म्हजो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. वय सोम्या, आज परत म्हज्या जिणये पळयनारासचें उणेंपण तूं काडून उडय. म्हाका तूं तुज्या सांगातपणान आरावन धर. म्हज्या जिणयेंत निरंतरी परिवर्तन आसा करूंक मनशास्कतकायच्या उणेपणाक सांपडोवन जिणी तुजे तावन पयस सरता आसतना जिणयेंत तुज्या मोगाक लागून आसची जिणये सांगात आनी जिणयेचो आदार म्हज्या जिवितांत चुकता आसतना परत ताचो उडास करून तुजेशी फाटी येवंक म्हाका आदार दी. मोगळा सोम्या, म्हजें जिवीत तुजें एक देणें आनी त्या म्हज्या जिवितांत जशें शिसांक तुवें हर एक रितीन तांची जिणी बरी जावच्याक
बापाचेर विश्वास दवरूंक आनी त्या प्रेरक आत्म्यांतय सदांच एकवटून रावून हर एक रितीन तांचें उलोवणें त्या आत्म्याच्या प्रेरणान भरलेलें जातलें म्हणलें धैर्य तुवें दिलें. बावार्थांत थीर रावलेल्यांक हर एक कश्ट दगदणी फूड करतेल्यांक तांकां सदांच तुजें बरेपण आसा म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें. खंयच्या रितीन तो भावार्थ सदांच सांबाळी जाय, त्या भावार्थाक कशी साक्ष दिवचें उलोवणें करी जाय म्हणलें चिंता करची गरज ना म्हण तुवें सांगलें. कित्याक थंयसर बापान पाठयलेलो प्रेरकत्मो आमच्या जिवितांत भावार्थाची साक्ष दिवच्याक हर एक उलोवणें करतलो म्हणलें तुवें परगटलें सुमया. आज म्हज्या ह्या कुडींत तुजो आत्मो तो राज करता. त्या आत्म्यान म्हजी जिणी आज मुखार समकता. त्या आत्म्याच्या उलोवण्यान त्या आत्म्याच्या उतरांनी म्हजी जिणी म्हज्या तोंडांत भायर सरचें हर एक उतर आज प्रेरणादायक जावं दी. तुज्या मोगान भरलेलें जावं दी. तुज्या कुरपेचें हातेरतें जावं दी. कीर्तन 51 वाक्य 15 Psalm 51 verse 15. उगड म्हजें वोंट सर्वेस्परा आनी हांव तुजी स्तुती करतलो. वय सोम्या, आयच्या दिसा म्हजें वोंट तूं उगड आनी तुजी स्तुती गावंक म्हाका तूं करपा दी. म्हज्या जिवितांत तुजो सांगात म्हाका दी सोम्या. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करया आनी गावया गीत तुज्या हातांत धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजे जिणे वाट. दैवी गायना बुकान गीत संको E66 पेज 146. तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणये वाट. चलतां चलतां तुजो जातलो जिवितात अडीक शाबीत पावतलो. तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणये वाट. चलतां चलतां तुजो जातलो जिवितात अडीक शाबीत पावतलो. तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात. मोगळ सोम्या, तुज्या हातांत हर एक संगती शांत जाल्यात. हर एक संगतीनी देवा बापाचो मोग पळयला. हर एक मनशान तुजें उतर आयकलेल्या वेळार त्या देवा बापाची संगतपणाची जिणी आपणायल्या. त्या देवा बापाचो कंद हुस्को तांणी जोडून घेतला. आज तुजोच तो हात धरून म्हजी जिणी बळवंत करूंक आशेता सोम्या. तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाला. तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाला. तुझ्या हातान सोम्या कुरड्यांक तीश मेळ्ळ्या. तुझ्या हातान सोम्या लोका भूक थांबयल्या. तुझ्या हातान सोम्या कुरड्यांक तीश मेळ्ळ्या. तुझ्या हातान सोम्या लोका भूक थांबयल्या. या हातांनी आराम धर म्हाका. 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 तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात
सोम्या सरलय म्हजी जिणये वाट चलता चलता तुजो जातलो जिवितात शाबीत पावतलो तुझ्या हातांत धरून म्हजो सोम्या हरी एक रितीन निस्तेज जाल्ल्या निर्जीव जाल्ल्या कोडींक तुवें जीव दिलोय तुझें वस्तुरापण बरेपण जोडूंक सत्ताव म्हणल्या व्यक्तींक तुवें खरी एक रितीन तें बरेपण लाभयलें आपणाचें जिवीत पातकाच्या मेळेपणांत आसा आपणान सोम्याक भेटोवन बरें जायसय म्हूण आशिल्ल्या हरी एका व्यक्तीच्या जिवितांत तुवें तांची आशा जारी केली तांच्या जिवितांत तुजें हाजीरपण फाटयलें तांकां तुजो संगात दिलोय आनी त्या द्वारे बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप संवसारांत तुजो पाटलाव केलेल्या तुजो आदार मागून आयलेल्या हरी एकल्याक तुवें पाटयलें आज तेंच बरेपण तीच कृपा तोच आदार म्हज्या जिवितांत तूं पाटय सोम्या तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुखां पुसल्यान तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुखां पुसल्यान तुझ्या हातान जेजू कडकारांक आपडला तुझ्या हातान जेजू पातक्यांगेर कान सेवला तुझ्या हातान जेजू कडकारांक आपडला तुझ्या हातान जेजू पातक्यांगेर कान सेवला या हाताने आरावन दर म्हाका या हाताने आरावन दर म्हाका तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात सोम्या सरलय म्हजी जिणये वाट चलता चलता तुजो जातलो जिवितात शाबीत पावतलो तुझ्या हातांत धरून म्हजो आमच्या गरजो आनी ते संवाद सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आजरगां दितात प्रत्येक रितीन बरी भलायकी आनी जिवीत दिलेल्या पसो देवाक अर्गां दिता जेश्मा रॉड्रिगस बरी भलायकी आनी जिवीत दिलेल्या पसो देवाक अर्गां दिता रिशेल डिसोजा तशेंच जिविताच्या देण्या पसो देवाक अर्गां दिता जिनिता मोंतेरो 75th बर्थडे रुफीन डिसोजा फ्लॉसी पेरेरा अनगल्ली गॅविन ब्रायन फुर्टाडो बेंगलोर जुलियाना गोन्साल्वीस ह्या भाव भयणींच्या जिवितांत आज सोम्यान तांचें जिवीत देवान पाठयलेलें म्हूण वळखून अर्गां दिता आसतना तांकां आमी जल्माचे शुभाशय पाठयता आनी देवाचे विस्तार आशिर्वादां तांचेर मागता खाजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक आज अर्गां दिता 20th वेडिंग एनिवर्सरी स्टॅनी प्रकाश डिसोजा अँड लैला डिसोजा हंगलूर पियूस नगर तशेंच जिवितांत लभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पसो देवाक अर्गां दितात दैवी काकुळतीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता सिंथिया डिसोजा नेल्सन विजय सल्डाना आनी अल्टन सल्डाना किरें दामस्कट्टे दैवी काकुळतीच्या मनाक देवाक अर्गां दिता रोही लोबो देवाक अर्गां दिता वियोला फियोना पेरेरा बचपे सर्व आशिर्वादां पसो देवाक अर्गां दिता एलन पिंटो भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पसोत शारोल मॉन्सेराटे देवाक अर्गां दिता सुष्मिता डिसोजा बऱ्या कामा पसोत एक बरें नवें काम मेळ्ळेल्या पसो देवाक अर्गां दिता सुनील मोंतेरो देवाक अर्गां दिता माउरिस डिसोजा देवाक अर्गां दिता हेरोन पीटर पिंटो देवाक अर्गां दिता प्रिमा ज्योती बेनीस देवाक अर्गां दिता लीना सिक्वेरा जिवीत ह्या संवसारांत समकत आसतना देवा स्वादार म्हणलें आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन आपल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता प्रत्येक रितीन वैयक्तीक इराद्या पसोत आनी बऱ्या भलायके पसोत
अँड्रिया सिक्वेरा कांकनाडी, तशेंच कुटुंबांत शांती आनी हर एक रितीचें समाधान लाभचें पसत रुही लोबो, आपल्या वैयक्तीक इराद्या पसत फ्रँकलिन आनी फ्लॉयड डिसोजा कुंबळा, तशेंच दैवीक उलोरितीन मंदिरा तर्फेन दैवीक युवजणां पसत ह्या म्हयन्यांत आमी मागता तांची जिणी सदांच देवाच्या कृपेन भरलेली जावच्याक आमी हांगासर देवाचो आदार मागता. जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यात, तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट ग्रेटा बारेटो, सोल ऑफ एंटोनेट जोसेफ केटिंजान क्वेट, सोल ऑफ बजॉय जोसेफ केटिंजान क्वेट बाय इजाबेला, सोल ऑफ पेटी कार्डोजा कुर्ला बाय सत्तू कार्डोजा, soul of Jeevan Pereira and Ambrose Pereira by Priscilla and Peter, souls in purgatory by Priscilla and Peter, soul of Henry Lobo by Merlin Lobo, soul of Dennis D'Souza by Janet Morris, soul of Mary and Justin D'Souza Mulki by Eliza D'Souza, soul of Matthias Wilson and Wilfred Serravo Kinigodi by Cecilia Serravo, soul of Agnes Matthias Mulki by Jacinta Rodriguez, soul of departed members of entire family by Anusha Anna D'Souza, souls departed souls in the family by Ruford Pinto, all departed souls by Ruhi Lobo, soul of Sylvin D'Souza and Ronald Siqueira and all family members by June Montero, departed souls of all family members by Rosalind D'Souza Kumbla, soul of Sylvester Santumayer Nirode by Rekha Dubai, soul of Magdalene De Silva Mangalore by Lina De Silva, 20th death anniversary Anthony Barreto by Supriya D'Souza, soul of Dr. Sandhya Sneha Prabhu by Benedicta Kutina, soul of John Miranda by Tiara Pinto, soul of Richard Felix Pinto by Anita Clara Pinto, soul of Sebastia Pinto Badukunje by Lawrence Pinto, soul of Elise Pinto Badukunje by Lawrence Pinto, soul of Paul Savio Desa, 48th death anniversary by Judith Desa. ह्या आमच्या भाऊ भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आयच्या दिसा आमची जिणी भावार्थान बडवून जावच्याक दिवी मोडया आनी साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात सम्यासलय म्हजी जिणये वाट चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडीक शाबीत पावतलो तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात. मुझे नाव मरिया हांव किन्निगोळच्या तंकासिया. हांव म्हज्या फ्रेंडाची टेस्टमनी दिवंक हांगा आसा. म्हजें फ्रेंड यूके आसलें काम करना आसा. ताका डॉक्टरांनी कॅन्सर ऑफ द पँक्रियास मेटास्टासिस लिव्हर म्हणून सांगलें. ते दाडे तें मस्त टेंशन आसलें कित्याक म्हळ्यार तें एकलेंत आसलें. ताणें म्हजे कडेन मात सांगलें. सो हांवें ताका सांगलें तें अक्रिस्तांव एक्चुली ते शी इज नॉन कॅथलीक. हांवें सांगलें कांय भियेनाका आमचो देव जिवाळ देव आमी मागणें करया. तूं मागणें कर आमी मागणें करता. आमी रडोन मागणें करतलें. सदां डिवायन कॉल सेंटरचे एडोरेशनांनी मागणें पळयतलें हांवें मास इंटेंशन धाडलें डिसीसीक. तशें हांवें सांगलें तूं कांय भियेनाका सकट समज जाता रिपोर्ट परत तुजे नॉर्मल येतात आमी मागया म्हणून सांगलें. आमी मागलें. ताणें म्हाका सांगतना एक्चुली हांव हुशार नासलें. हांव हॉस्पिटलांत आसलें बट स्टील आमी दोगांय खातीर मागलें. हांव हुशार जालीं. म्हजे MRI रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. ताचे बायोप्सी करतना आफ्टर 10 days रिपोर्ट येताना ताका सांगलें डॉक्टरान तुजें सकट नॉर्मल आसा. देर इज नो कॅन्सर. थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Year 46. दरबारांच्या सवेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा
तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता सेवेच्या स्पिरितान सौम्य काळजां आमची पेटय मोवाळ तुझ्या मोगान सौम्य जिणी आमची नेटय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्तातय मोगाळ भवन आणि बहिणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या वाजता विशेष करून सोमी आमकां आमच्या जिवितांत देवा बापाचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी आसा करूंक आनी हर एक आमच्या अडचणींत प्रेरक आत्म्या मारिफांत लाभचें बोड आनी सकत निरंतरी आसा देखून आमच्या उणेपणांत हांव पाटी परतोंक तो आपयता. सबार पावटी आमच्या जिवितांत आदारलें उणेपण अस्कत काय वळखून घेवया. सोमया मुखार कालतें जावन हें मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकांच आमी आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत बगे सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकृत कर सौम्या काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सौम्या काकृत कर सौम्या काकृत कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कलतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतले तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें सासनाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. ओसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें उलयता, इस्रायेला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये. कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर. बैला बदला आमच्या वोंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. आसिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना. गोड्यांचेर आमी आनीक सावार करची ना. आमच्या हातान केल्ल्या वस्तूक आमचो देव म्हणून सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचें अविश्वासपण पयस करून तांकां बरीं करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हांव इस्रायलाचेर दोवा परी पडटलो. साळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक घेतलो. नवे फांटे ताका फुटतले. ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबानोनाचो परमळ आसतलो.
मुजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली, ती परतून गोवांचें पीक काडटली, एके दाखवाली परी ती फुलतली, लेबानोनाच्या दाकां सोऱ्यां परी ती प्रसिद्ध जातली. एप्राइमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंद आसा? हांवूच ताचे मागणें आयकतां आनी ताका राखतां. हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको. म्हजे वरवीं तूं सुपळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडटलें. म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडटलें. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दूत म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर. म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडटलें. तूं आशेताय मनशाच्या सत्ती जिवनाक, तर बर तुजी जाणवाय म्हज्या अंतस्करणांत. हिसोब जडाच्या पाल्यान उदक शेणावन म्हाका निर्मळ कर, आनी हांव साफ सुपाय जातलो. म्हाका धुवन काड आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडटलें. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजें तें आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्रत्म म्हजे तावन काण्ण व्हरिनाका. म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडटलें. तुज्या सडवणेचो संतोश परत्यान हांवें बोगसो कर. एक उदार मोन दिवन म्हाका थीर कर. सर्वेस्परा उगड म्हजें वोंट, आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडो. म्हजें तोंड तुजी कीर्त नावाडटलें. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सताचो आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताकून पायतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. पळया, हांव तुमकां वागटां मदें बोकऱ्या कशें धाडटां. देखून सर्पा परी चतुर आनी पारव्या परी सादे बळे जाया. मनशा लागीं सत्रायेन चला, कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले, आनी आपल्या सिनगोगांनी तुमकां जरबांद मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी आदिपाती मुखार झडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंतना करिनाकात. कितें उलोवचें म्हणून तें घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोच तुमचे उदेशी उलयतलो. भाऊ बाबाक आनी बापय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक
धन दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडटलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणल्या खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यान थीर रावता तो बाचाव जातलो. एक शहरांत तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पळोवन वसा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, मनशा पोत येवच्या आदीं इस्रायलाची शहरां तुमी भोंवून काबार करचे नात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्तय मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश करून देवा बापाचें उदारपण कितें म्हणलें आमकां वर्णिता. हाच्या पयल्या वाचपांत होसेया प्रवादी मुखांतर इस्रायल परजेक परत सर्वेस्पराची पाटी येवच्याक आनी सर्वेस्परांत हांव लाभचें तें बरेंपण जोडच्याक आज आपोवणें लाभलेलें आमी पळयलें, आयकलें. हर एक रितीन तांची जिणी जेन्ना सर्वेस्परा देवा थंय एकवटलेली आसा त्या दाळा साळकां बरी ती फुलतलीं. लेबनोनाच्या देवदार रुखां बरी तांच्या जिवितांत भावार्थान पाळां रोंबोन रावतलीं म्हणलें सत सर्वेस्पर देव होसेया प्रवादी मुखांत आज प्रगट करता आसतना आमच्या जिवितांत तेंच भावार्थाचें जिवीत जियोवच्याक देवा पळयता. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या शिसांक मेसावाचेर वेता आसतना कसलीं सगळीं पंथावनां आसात, अडखळी आसात आनी कशें तांणी जागृत रावत जाय म्हणलें थंयसर स्पश्ट करता आनी जागवण दिता. त्या खातीर तो म्हणटा, सर्पा बरी चातूर जाया आनी पारव्या बरी सादे बळे. म्हजे पासत तुमकां कश्ट भोगूंक मेळटले. दुसऱ्या खंयच्याय संगतीक न्ही, संवसारी संगतीक वंदवून आमी जियेल्ल्यांत आमकां कश्ट मेळनात. जिवीत सलीसायन समकता. पूण जेजू पासत आमी आमची जिणी जियेल्ल्या वेळार आमकां कश्ट मेळटले. आनी ताचे उपरांत तो म्हणटा, कुटुंबांत संगी हर एका व्यक्ती संगी तुमची जिणी जागृतकायेची जावं दी. कित्याक म्हजे पाटलावदार तुमी जावन आसल्या वेळार हर एक रितीचे कश्ट तुमच्या जिवितांत आसतले म्हूण सोमी थंयसर स्पश्ट करतात. ह्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमची जिणी अस्कतकायेची सबार रितींनी उणेपणाची आसा. त्या खातीर आमच्या जिवितांत सोम्यान देवा बापान आमकां दिलेलो तो तुमो आमकां बळवंत करता. सोम्या थंय एकवटच्याक हर एक अवकाश करून दिता. त्या खातीर संवसारी संगतींनी मेतेर जाल्ल्यांत आमकां खंयच्याच रितीचे कश्ट लाभचे नात. आमची जिणी सुखाची, समाधानाची आनी हर एक रितीन संतोशाची जावन वचोंक पुरो. पूण काळजांत म्हज्या तें रितेपण, सोम्याचो मोग तिरस्कार केलेलें ते जिविताची करगवणी म्हज्या जिवितांत बळवंत जातली. त्या खातीर हर एक रितीन सोम्याचो पाटलाव करता आसतना, सोम्याचे मिसांव करता आसतना कश्ट आसतले. पूण त्या कश्टा मदें बापाचो प्रेरकत्व आमकां बळ दितलो, आमकां सकत दितलो. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ती कृपा आनी तो आदार सोडून आमची जिणी बळवंत करच्याक ह्या उंड्या आनी वायना संगी आमचें जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवया. C76. हाडून आयल्या काणिकामची दयाळ मोगाळ बापा, पत्की वडतरी आयल्या ये घरी काणीक अर्पण तुका. वायन उंडो तुका भेटोवन दिता, मोग काळजाचो असमर्पिता. स्वीकार कर सोम्या म्हाका, ओ तम
तामचेर कुरपे बेसांव वो तामचेर कुरपे बेसांव म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जाव आनी सर्गींचें सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेश्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सगळीं तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सगळीं तुका जय जय सगळीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगुट परगटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बगेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीचे काकळोत कर. तांकां आनी तुजे इश्टकथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मी मागता. अवकार मरिये देवाचे माया संगती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय
पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदराचे जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या इसवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भागी कितले माया मोगान एकवटांची येवचे. आभागी कितले माया मोगान एकवटांची येवचे. वसा तुमी सगळ्या संसारान, सुवार्ता गासोन गांवां गांवां. मेळटले तरी संकश तुमकां साबार. सुख सोना तुमकां म्हजो दैवीक आधार. आभागी कितले माया मोगान एकवटांची येवचे. प्रार्थुया. बापा येद्यावरत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्या. ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो, आनी आमी तुका निरंतरी वाकणो. हे आमी मागता ओ क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F12. शांती दिवन धाडताय या संवसाराक म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दितो म्हाका. जावं चाकावे चतुर सर्पा बरी, बळो जावच्याक एका पारव्या बरी. जावं चाकू स्वाड हांवें या संवसारी. लाभय सोम्या म्हाका कृपा खरी. शांती दिवन धाडताय या संवसाराक म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दितो म्हाका. मोगाळ पुत्र सवे अंकवार मेरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.